Gesù modello, Gesù pokagayo, Gesù chitolamu, Papa mokareta, Otnasokan Bapa, Uzuketa duka, Otnasokan Bapa, Uzuketa duka. देव बरी सान दिवं सगल्यांक तुमकां. सगलीं बरीं आसात म्हूण हांव सोजमतां सावदीचो कुयदाद घेयात. आनी ह्या नोवेनान तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार दिता. आयज आमचे मदें आसात आमचे गांवचे पूत दोग फादर जोसेफ डिसूजा पिलारचो गांवांत वाड्यांत वांसियो ताजो डॅडी तुमी वळखतात सर जेरी मोंतेगिरी आसलो. फादर लुईस आयला आमचे मदें, काय बरें दिसलें म्हाका. तेच भाशेन आमचे मदें आसा फादर वालेरियान फेर्रांव, तो कापुचीन पाद्री, तो सांतातोन वाडांतलो. बरें दिसता जेन्ना आमचे गांवचे पूत पाद्री जातात, पाद्री जाल्यात आनी गांवांत येतात मीस भेटोवपाक. दीस इज अ ऑनर फॉर यू ऑल. तुमचे भावते, तुमच्या गांवचे. हांव थोडे दीस आसतलो हांगा पादिकारको, पूण हांव सदांच पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाक वोकेशनां एके भाशेन जागोयता. आवय बापायनो पोरबी तुमकां. म्हणून म्हजो खेरीत येवकार आयज फादर लुईस मिनेझीस, जो रिडेम्पटरीस पाद्री, जे आयज देवाचे उतर परगोडटलो आनी तो सांकळे वावर कोत्ता, सांकेली हे फिरगोजेन वावर कोत्ता. आमच्या उतराक तो आयला हांगा, ताका माई मोगाचो येवकार. आनी ह्या दोनूय पाद्रींक आमच्या गांवच्या पुतांक म्हजो उनवुनीत आनी मोगाचो येवकार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. अपूर्बायेच्या भयणी भावानो, आमच्या पाप साहेबान पात्रीस कोर्दे बापायच्या काळजा सारको ही आपोस्तोलीक चीट बरोवन भाग्योन झुजेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशे पोरी ताणें आमोरीस लेतितिया कुटुंब केलें आनी ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. भाग्योन जुजे खूब दोयाळ आनी मोगाळ बापूय जालो. जाणें देवाची येवजणेक विस्वाशी रावन ओगेपणी आपली जबाबदारी पाळून आपलें कुटुंब मोगाचो फोलेर केलो. आमच्या बापायनी आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आसा ती जबाबदारी पाळून आपल्या गुणा उद्देशी आपलें कुटुंब मोगाचें दारजणें करूंक कृपा आनी बळ हे पवित मिसाचे भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही चिंतनां आमच्या मनान धरून जायते फावटी आमच्यो जबाबदारी बरे भाशेन आमी पाळूंक नात. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत मोगाल आनी मोवाळ आमी जावंक नात. ह्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें भोगसणें मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून
वायट आदारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध त्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थूया सत पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आळकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागतल्या आयची मांडावळ करतल्या जोमो 3 सांत आंतोन 1 सांत आंतोन 2 आनी पेरशेर ह्या सगळ्या घोराब्या पासत ह्या मिसांत आमी मागता बागयोत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणांनो हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसली जावन दी तुमचें जिवीत सदांच खालती जायात दुलोब आनी सोशणिकायेची एकामेकाक मोगान सोसात
आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचें अर्क. आमचो एकच लेकूर तुज्या हुकमाची वाय माथ्या वेलो ना पडटा ल्हान ल्हान गोडीतांनी साद्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग लागता. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. एब्रमांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, मनशांनी केल्लो पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरोंक ना. तो खरें म्हळ्यार सर्गींच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलोलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले नोय तें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली बेटोनी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटीन आपणाचो योद करून पातो काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशें मनीस एक पावट मोत्ता आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशेंच सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडूंक उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो योद केलो आनी दुसरे पावटी पातकाक लागूंक न्हय, पूण ताची वाट पळोवंक आसा तांकां तारणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें अर्क. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, 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 soy. Jesu babaचे utotu, Raja mogaची kobosam, Jesu kalukan uswatu, amka babashi pawogie. Soy sorvesporak, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
ते वचना फुडें ओचितूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगीपर्यान थंय राव. तर हेरोड बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक जावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें घडलें. हेरोद मोरतोच ओचितूच देवदूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरोन गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे सुवातेर आर्केलाव जुदेयांत रासवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी स्वप्नांत आपणाक असो शिडकायलो. म्हणून गालिल्याच्या प्रांतांत आनी स्वप्नांत आपणाक असो शिडकायलो म्हणून गालिल्याच्या प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नोगरांत ताणें ठिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उदेशीं सांगलोलें उतर पाळून आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जॉर्ज नांवाचो एक तारवटी आसलो. जायते वयाजी ताणें केलेल्यो, जायते देस तो पडयलोलो. तरेतरेचें जेवण ताणें चाखलेलें. क्विझिन्स आमी म्हणटा, वेगवेगळे देसांत वेगवेगळे तरेचें जेवण आसता. सगळे वयाजी करून आतां तो जाणटो जालोलो आनी एका दुयेंसाक तो सांपडलोलो. ताका एक भाचो आसलो, नेफ्यू बिल. आनी बिल जॉर्जीक म्हणटा, थोडेशे दीस येवन म्हज्या कुटुंबा सांगात आसार. जॉर्ज आंकवार ताचो कोण ना म्हूण व्हडा उर्बेन खुशालकायेन बिलाच्या घरा तो वेता. बिल आपल्या गांव भायर खंयच वचूंक ना. आनी देखून जेन्ना जॉर्ज आपल्या वयाजींची खबर सांगता, ताका व्हड उमेद आयकूंक बरें ताका दिसता. आनी एक दीस बिल जॉर्जीक म्हणटा, हांव काजार जावंक ना जाल्यार कितलें बरें आसतलें आसलें. सगलो संवसार म्हाका पडोवंक मेवतलो आसलो. कांय दिसांनी जॉर्ज पळयता बिल आनी ताचे पत्नी मदें वाद विवाद, धाकटे वस्तूंक झगडीं. एके सांजेच्या वेळार जेन्ना आख्खो कुटुंब जेवणाक बसलेलो आसलो, जॉर्ज बिलाक आनी ताच्या कुटुंबाक अशें म्हणटा, म्हजे लागीं एक नक्षो आसा. आय हॅव अ मॅप. आनी हो नक्षो एक लिपोवन दवरलेलें भांडार दाखोळ करता. थोड्या दिसांनी जॉर्ज मरून वेता आनी बिल ताच्या वस्तूंनी हुस्पिता आनी ताका एक लेटर ताच्या नांवान बरयलेली मेवता. एनवोलोप उगडल्यार तातूंत एक नक्षो आसलो. नक्षो दाखयता ते प्रमाणे बिल वेता आनी तो नक्षो ताका परतून ताच्याच घरांत हाडटा. हो जाणटो मनीस जॉर्ज जो आतां सरून गेलोलो, बिलाक आनी ताच्या कुटुंबाक एक वस्त सांगूंक सोदतालो. तुजें कुटुंब
जावन आसा व्हडांतलें व्हड भांडार. तें ओगडाय नाका, ताचो सांबाळ कर. Your family is the greatest treasure. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं आमच्या पाप साहेबान एक गवळीक चीट बरयलोली, इव्हँजली गावदियूम. आनी हे चिटींत आमचो पाप साहेब म्हणटा, फॅमिली इज द फंडमेंटल सेल ऑफ सोसायटी. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी आमचो समाज बरो जातलो जाल्यार आमचें कुटुंब बरें जावंक जाय. कित्याक दर एका कुटुंबांत आमी एकामेका सांगाता जिवंक शिकता. दर एका कुटुंबांत आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक भावार्थान वाडयतात, गुणांनी वाडयतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन बागयोन जुजेच्या शेगुणांचेर नियाळ कोत्तेल्या. आनी आमोरीस लेतित्सिया हें आपोस्टोलीक एक्झॉटेशन आमच्या पाप साहेबान बरयल्लेलें, जें कुटुंबाचेर धरलेलें आसलां, ह्याय पुस्तकाचेर थोडोसो नियाळ आमी करतले. बागयोंत जुजेच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. कांय गूण बागयोन जुजेच्या जिवितांत आमकां मेळटात. पयलो गूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, तो मोगाळ जावन आसलो. आपले पोतिनीचो तो मोग करतालो. आनी ह्याच मोगाक लागून जेन्ना मारिया गोरबेस्त आसा म्हूण तो जाणा जाता, ओगीपणी तिका सोडून दिवंक तो सोदता. तिका फातरावन उडोवंक तो सोदिना. पूण जेन्ना देवदूत ताका सांगता, भियें नाका, कुसव्यांत आसा ते पवित्र आत्म्याच्या बळान जल्मला, ताचो मोग तिचे सोवें वाडटा. मोगान आपल्या पुताक तो विंगोयता. आपले पोतिनी सोवें आनी पुता सोवें अपुरबाय आनी मोग तो दाखयता. दुसरो गूण प्रितीच्या भाव भयणीनो बागयोन जुजेच्या जिवितांत आमकां मेवता, तो म्हणल्यार जबाबदारी. एक जबाबदारेचो मनीस तो जावन आसलो. आनी देखून आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें, देवदूत जुजेक म्हणटा, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडोवन वच. थंय हांव कितें करतलो, कसलो धंदो हांव थिंगा चलयतलो, कसलें म्हजें जिवीत थंय जातलें, हें कांय चिंतिना. ह्या भुरग्या सोवें, ह्या आवय सोवें आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण जाणा जावन फुडलीं पावलां तो मारता. ह्या आपल्या कुटुंबाचो परोमोस करूंक जाय, आपल्या भुरग्याक वाडोवंक जाय, काम तो करता. एक तवयचें काम तो करता. बरे भाशेन आपली जबाबदारी बागयोन जुजे पाळटा. आनी तिसरो गूण प्रितीच्या भाव भयणीनो बागयोन जुजेच्या जिवितांत आमकां मेवता, तो म्हणल्यार दर घडये तो देवाची खुशी करूंक तयार आसलो. देवान सांगलें ताका, हे वस्तरेक तुजी पोतीन घे, घेतली ताणें. देवान सांगलें ताका, तुज्या बाळकाक आनी हे वस्तरेक घे आनी इजिप्ताक पडोवन वच, केलें ताणें. परतून परतून आयलो, आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ ताणें केलो. देवाच्या उतराक विस्वाशी तो रावलो. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उल्याक ताणें कान दिलो. देवाची खुशी आपल्या जिवितांत ताणें केली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्याच पाप साहेबान सुमार 5 वा 6 वर्सां आदीं आनी एक गवळीक चीट आमकां बरयलोली, आमोरीस लेतित्सिया, द जॉय ऑफ लव. आनी कुटुंबीक जिवीत कशें जावचें, कुटुंबांत आमी कशें परी जिवचें, हे चिटींत आमच्या पाप साहेबान आमकां बरयलोलें. कांय वस्तू ह्या चिटींतले तुमकां तुमचे मुखार दवरता. पयले स्वादेर आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा, तुमचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब जावंक जाय. खरो मोग म्हणल्यार कितें काय?
खरो मोग आपणाकूच पाठ करता, आपले चिंतिना. खरो मोग आपल्या मोग्या पासत कश्ट त्रास सोंसूंक तयार आसा. खरो मोग कितलें पडटलें, वॉट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट, हें चिंतिना. असलो मोग प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचो पाप साहेब आमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय म्हूण सांगता. घोव बायलां मदें, आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, घरांत आसलेल्या वडिलां मदें असलो मोग आसूंक गरज. तेच बरोबर मोग आसल्यार एकामेकाक मानान आनी रेस्पेतान आमी लेखूंक जाय. धाकटोसो भुरगो जावं वो वाडलेलो जाणटो त्या कुटुंबांत आसूं, सगल्यांक मानान आनी रेस्पेतान आमी लेखूंक जाय. कित्याक देवाचें आसणें आमचे भितर आसा. देवान आमकां रोचल्यात जाल्यार देवाचे येवजणेंत सगल्यांक एक कार्य आसा. नो वन इज युजलेस. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता आनी म्हणटा, असोक्ताय सगल्यांक आसात. आनी कुटुंबांत जियेतना, लग्नीक जिवीत जियेतना वयर सकल जाताच. जायते फावटी वायट उतरां घोडे आमकां आयकूंक पडटात, वायट कोरण्यो घोडी कोण आदारता. जाल्यार खेरीत भाशेन भाग्योन पावलुचीं उतरां आमच्या मनान दवरुया. एकामेका सोवे सोंसणिकायेन आमी वागोवंक जाय. मोगान एकामेकाक आमी समजूंक जाय. नो मॅरेज इज परफेक्ट. नो फॅमिली इज परफेक्ट. जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्नीक जिवीत जोडूंक सोदतात, बरेंपण तांचें आसा तें घेवन आनी उणेंपण जें आसा तेंय घेवन तीं येतात. जाल्यार एकामेकाक बोगसूंक तयार आसूंक गरज. असोक्ताय आसात म्हूण पाप साहेब म्हणटा, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक भायर आयनाका. असोक्ताय आसात म्हूण तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर फॉर्मोण तूं मारिनाका. तांकां बोगोस एक नवें जिवीत, नवें कुटुंबीक जिवीत सुरू कर. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचो पाप साहेब म्हणटा, आमचें कुटुंब मागण्यांचें कुटुंब जावंक गरज. जंय आख्खो कुटुंब सांगाता येवन मागणें करता. जावं तें तेर्साचें मागणें, जावं तें पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ, जावं सांगाता मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवप. मागणें कोत्ता तें कुटुंब सदांच सांगाता उरतलें. मागण्याचें कुटुंब एके भाशेन भुरग्यांचें कोसियेंस बरे भाशेन मांडून हाडटा. कितें सारकें, कितें वायट तें कोडीत करता. आमी आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक समाजीक शिकोवण भोव गरजेचें कशें दाखयता. सगलें बरें बरें शिकप आमी भुरग्यांक दिवंक सोदता. पूण भावार्थाची वयर शिकोवण कोण दितलो काय? कुटुंबांत भावार्थाची शिकोवण आमच्या भुरग्यांक आवय बापायन दिवंक गरज. आमचो पाप साहेब त्याच चिठीन बरयता आनी म्हणटा, सेक्स एड्युकेशन, सेक्शुएलिटी हाचे वयर शिकप आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक दिवंक जाय. ही कूड देवान आमकां कित्याक दिल्या? दादलो आनी बायल कशी आमकां देवान कित्याक रचल्यात? लग्नीक जिवितांत की एक दादलो आनी बायल आपलें आख्खें जिवीत एकामेकाक दिवंक पावतात. जाल्यार ते घडयेक पावस सोर निर्मळपण म्हज्या जिविताचें हांवें सांबाळूंक जाय. असली शिकोवण, असले गूण आमच्या कुटुंबांनी आमी शिकोवंक गरज. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो
बाप साहेब आमकां उलो करून म्हणटा आमचें कुटुंब जबाबदारीचें कुटुंब जावंक जाय. एका गोरकाराक ताची जबाबदारी आसात. एके गोरकानीक तिचे जबाबदारी आसात. भुरग्यांक ताचे जबाबदारी आसात. तुमच्यो जबाबदारी बळे भाशेन पाळात. आवय बापायक उलो करून आमचो पाप साहेब म्हणटा कितले कोश्ट तुमच्या भुरग्यां पासत तुमी करतात तें तांकां कोडीत करात. केन्ना तांच्या हातान कसली तरी जबाबदारी दियात, कित्याक हे परी जबाबदारीन ती वाडटलीं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कुटुंब देवाचे येवजणीन आसलें आनी देखून देवान आदावान एवेक ही आज्ञा दिली, वाडात आनी चोडात. देव जेजू एका कुटुंबांत जल्मलो कुटुंबीक जिवीत पवित्र करूंक. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयच्या नवेनांत आमी वांटो घेतना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां एकूच हांव सांगूंक सोदतां, तुमच्या आवय बापायक कालती रावात. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचतां जेजू आपल्या आवय बापायक कालतो रावलो. देव आसलोलो तो, तरी आसतना ताच्या आवय बापायक तो कालतो रावलो. आज कालची भुरगीं चिंततात आमची आवय बापूय ओल्ड फॅशन जाल्यात. तुमची आवय बापूय तुमकां कितें सांगतात तें आयकूंक तयार रावात. आमचें कुटुंब बागयोन झुजेच्या शुगुणांनी वाडूंक, आमचें कुटुंब ओदीक मोगाळ जावंक, आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाक भायराय नासतना असोतकायेन भरलेलें कुटुंब आमचें जाणा जावन एकामेकाक भोगसणें दिवंक आमी फुडें वचूंक, आमचें कुटुंब जबाबदारेचें कुटुंब जावंक पावूंक, आमचें कुटुंब मागण्यांचें कुटुंब जावंक बागयोंत दियेगोच्या विणवणेन बापाची कृपा आमच्या कुटुंबाचेर ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत परवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या त्याच पुता आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्यान गोरवीं गोबीं समोलो, हांक वार मरेत हांव सोल मोलो. होच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका किपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गात चडलो, सोद परवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांव जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची कांय मागणी बापा मुखार उबारुया. आमचे धर्मीक, आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी बागयोन झुजेचे गुणांचे लक्ष घालून आपल्या हाता खाला आसलेले कुटुंबाची सेवा करूंक आनी आमची कुटुंबां अमुलीत लितेत कुटुंब जावंक देवाच्या उतरांतल्यान शिकोवन दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे.
आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक हे कुटुंब आसा म्हूण वळखून पोरजेची सेवा करतना सगळ्या कुटुंबाचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अडचणीक सांपडलेली कुटुंबांक सवें दया दाखोवन आदार करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बागीवन झुजेच्या जिविताचे नियाळ करून ताजे गूण आपणावून आपली कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलेलीं कुटुंबां करूंक कृपा आनी बल फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. तुमच्यो कास्की गरजो बापा मुखार उबारात. खेरीत भाशेन तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत मागात. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय आनी सगळें बरें तुजे जावन आमकां येता. आमची कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो तें तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रोत्सोवन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उलोवन सोबदा वरवीं तुवें सगळें रोचलें. पातकांतलीं आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Service
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami wołdo kata, ani eka chitwe pieka, ty twoi body, tu oj Boga Jesu, ami tuże moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक ताची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखरे पितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोर्न दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान, भाग्योन दियोगा बरोबर आनी सगल्या भक्तां सांगाती सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्पराक सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासगोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरवृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची कोमिन्यां घेवपाची मांडावळ सदांचे भाशेन पयलो पाद्री हांगा आसतलो, दुसरो पाद्री स्टेप्सार आसतलो, हे स्टेप, तिसरो पाद्री मोदेकात आसतलो, सिस्टर फाटल्यान आसतली. उपकार करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात. चेपनाकात, तेंकोन येनाकात. सगल्यांक कोमिन्या मेवतलो बरे भाशेन. सावदीचो कुयदाद घेवया. हो काळ डेंजर काळ म्हणटच ही तुमकां चोत्राय दिता. कित्याक फाटल्यान आसात ते हांगा आमचे मार्किंग आहा, फाटल्यान आहा ती तेंकतात एकामेकाक. कित्याक तेंकोंक जाय? पयस रावात. सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात. Sono
Sogli dole dampuya. Let us all close our eyes and pray for some moments in silence, reflecting on the message that we have received from the Word of God. All close your eyes and pray in silence. The family is the greatest treasure that we have. All of us have grown in families. We priests have become priests because of our families. Sisters have become nuns because of their families. The family is the primary school of faith formation. But we have lost that sense in modern day lives. We have become too materialistic. We have forgotten to give faith formation to our children. I'm so happy that we have two priests from our village, Giri Sangolda, who are joining us for Mass today. What a joy I am feeling. I hope you all are feeling the same. I hope many more boys and girls will opt for religious and priestly life. हांव वसोय घेता आयज खेरीत भाशेन दिन वासूंक जोमो 3 सेंट एंटनी वाडो 1 and 2 and पेरशेत. बरे भाशेन मांडावळ केल्या मागता तांचे लागीं मीस जाल्या उपरांत इगोर्जेची सफाई करूंक जोमो 4 सॉरी नॉट जोमो 3 कित्याक जोमो 3 काल केला न्ही वय काल केला न्ही वय सॉरी आं मिस्टेक जाली केन्ना केन्नाय जाता आमची मिस्टेकी फादर सांगिना आयज सेर्मॉन सांगला न्ही मिस्टेक जाता पूण इगोजेची सफाई करूंक जोमो 4 आराडी 1 आराडी 2 आराडी 3 आनी आग्नी आयज साफ जाल्या उपरांत उपकार करून रावात इगोर साफ करात आनी मागीर सगळी मांडावळ फाल्यांची दिसा तुमी करची. Big thank you to Father Luis Menezes. He is also a redemptorist, but he is working in Sankeli parish. Thank you, Father. Very thoughtful and thought-provoking reflections you gave today, especially on the documents of the church, which is very important. जायते फावटी आमी सगळे वाचता मोबायलाचेर पूण पाप साहेबाचे शिकोवन वाचिना म्हणटच let us try to, because now everything you get on the Google, everything you get. Mondats, you open the website of the Pope, you'll get all the documents. Burgyankui वाचूंक लायात. तेच भाशेन दिन वाचूंक सोदता फादर जोसेफ डिसूजा, आमचो पिलारचो पाद्री, सांगला ते भाशेन वाड्यान सोर्वे आनी वान्सियो आनी फादर वालेरियन फेर्राव सादातोन वाड्यांतलो तांकां सगल्यांनी ताळयो पेटच्यो. उबी रावया आनी शेवटाचे मागणे आनी आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ कोऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर चोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. असोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन कुटुंबीक जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार.
जेसूला